नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. चीनांतल्या तियानजिनांत जाल्ल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या 25व्या शिखर बसकेच्या पुराय सत्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताची संवसारीक पावंड्यावेली सामुहीक भूमिका स्पश्ट केली. तांणी आपल्या उलोवपांत सुरक्षा, संपर्क आनी संधी म्हळ्यार SCO ह्या तिनूय खांब्यांचेर भारताचो दृश्टिकोन आव्हानाक संदीत रुपांतर करपाचो आसा अशें स्पश्ट केलें. दहशतवाद आनी नक्षलवादा आड एकचारान काम करूंक जाय अशें सांगून पहलगाम हल्ल्याच्या प्रसंगात भारताक मेळिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय तेंक्याचेर तांणी उपकार मानले. जेल रहा, कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे. चीनात सुरू आशिल्ल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या SCO शिखर परिशदेच्या फाटभुंयेर आयज संयुक्त जाहीरनामो जाहीर जालो. SCO सदस्य राष्ट्रांनी पहलगाम हल्ल्याचो खर उतरांनी निशेध केलो. दहशतवाद, फुटीरतावाद ह्या सारक्या शक्ती आड लढपा खातीर सगळ्या राष्ट्रांनी एकठांय येवंक जाय अशें ह्या जाहीरनाम्यांत स्पश्ट केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य ह्या संकल्पनेचो उल्लेख करून 5व्या SCO स्टार्टअप फोरमाच्या निर्णयाक येवकार दिलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन कर्नाटक आनी तामिळनाडूच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर आसात. मैसूरांतल्या अखिल भारतीय श्रवण आनी वाणी संस्थेच्या हिरक महोत्सवी कार्यावळींत राष्ट्रपती हाजीर रावतल्यो. ते उपरांत चेन्नयत सिटी युनियन बँकेच्या 120व्या वर्सुकी दीस सुवाळ्यात त्यो वांटेकार जातल्यो. आपल्या ह्या भेटेंत राष्ट्रपती मुर्मू तिरुवरुणांतल्या केंद्रीय तामिळनाडू विद्यापीठाच्या 10व्या पदवीदान सुवाळ्याक लेगीत हाजीर रावतल्यो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं कुडचडेंतल्या कायदेशीर मापशास्त्र कार्यालय आनी कार्यरत मानक प्रयोगशाळेचें उक्तावण जालें. थळावे आमदार निलेश काब्राल, नगराध्यक्ष प्रसन्न भेंडे, राज्याचे कायदेशीर मापनशास्त्र नियंत्रक अरुण पंजवाडकर हेवूय हे कार्यावळीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर मापनशास्त्र म्हळ्यार लिगल मेट्रोलॉजी विभागाचे नवीन कार्यालय आनी प्रयोगशाळा सुरू करपा खातीर मंत्री फळदेसाय हांणी आपल्या उलोवपांत मुखेलमंत्र्यांची तोखणाय केली. गिरायकांच्या हक्काचे रक्षक म्हणून हो विभाग करत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या यत्नां खातीर मंत्री फळदेसाय हांणी अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांची तोखणाय केली. ह्या वेळार आमदार निलेश काब्राल आनी खात्याचे संचालक अरुण पंजवाडकर हांची लेगीत उलोवपां जालीं. अशें सेल जेन्ना आमचो टाउन डेव्हलप जाता आनी खुबशे व्हडली एरिया आसा, दिस इज अ व्हेरी बिग जिओग्राफिकल एरिया अँड हॅविंग सच अ कायंड ऑफ फुल फ्लेज ऑफिस वॉज रिक्वायर्ड मच बिफोर. आणि आयज तुम्ही म्हाका दिसता की लॅबोरेटरी घाल्ले आसा. आय डू नॉट नो लॅबोरेटरी कितें करतले कितें म्हणटा, आय डू नॉट नो, बट इट्स अ गुड अटेम्प्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्विसीस आमकां हांगा मेळपाक जाय. म्हणूनच एक स्टँडर्ड क्वालिटी पॅकेजींग विथ प्रिस्क्रायब्ड वेट आनी बाकीच्यो सगळ्यो गरजो आसा त्यो हांगा जावपाकच जाय. आय एम एसोसिएटेड विथ दिस डिपार्टमेंट फॉर अ लॉंग टायम बीइंग अ पेट्रोल डीलर. आणि म्हाका खबर आसा की लिगल मेट्रोलॉजीचे जे तांचे हे आसात रेस्पॉन्सिबिलिटीज अँड हाव दे शोल्डर अँड कशें ते टायमार पावतात. 5 दिसां
गोंयकारांच्या लाडक्या गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या अशा घोषणांनी निरोप दिलो. फोंड्या म्हालांतल्या आडपईच्या नामनेच्या 5 दिसांच्या गणपती विसर्जनाक लोकांनी खूब गर्दी केली. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या पारंपारीक कुटुंबातल्या ह्या गणरायाचे दर्शन घेवपा खातीर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकर हांचे सयत मानेस्त आकर्षक देखाव्यांचे चित्ररथ सादर करून ही विसर्जनाची मिरवणूक काढली. या पारंपारीक उत्सवाची अधिक माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिली. 100 वर्सां ही जी गणेशोत्सव विसर्जनाची मिरवणूक ही गोंयभर फामूज आसा आनी हेकाच लागून एक तरेतरेचे देखावे ह्या गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाचे कार्यक्रम प्रत्येक कुटुंबात जो गणपती आसा तो गणपती आपापलो काहीतरी चित्ररथ ह्या प्रोसेशनाक आनी भर घालता. म्हणजे ल्हानपणा पासून जर हांव पळयतां की हो उत्सव दर वर्सा ह्या उत्सवाची संख्या आनी हाची क्वॉलिटी एक वेगळे तरेच्यान आज ताचो बदल जाल्लो आसा आनी गोंयांतलो एक नामांकीत उत्सव असो विसर्जनाचो कार्यक्रम आडपयचो ठरिल्लो आसा. आमच्या पुर्वजांनी एक बरी पद्दत हांगा करून दवरलेली आसा ती म्हणजे हे जे 18-20 जे कौटुंबीक गणपती आसात, एक कुटुंबाचो एक गणपती, एक कुटुंबाक जवळ जवळ मोर दॅन 100 अशे त्याचे 100 पेक्षा जास्त तांची मेंबरांची संख्या आसता. ताचे मिळून एकत्र 5 दीस येतात, एकत्र रावतात, एकत्र जेवतात, एकत्र आरती करतात, एकत्र भजन करतात आणि हे तरेचे गेट टुगेदर एक स्नेह संमेलन ह्या चतुर्थीच्या उत्सवाच्या निमित्तान जाता. आणि वर्साची शिदोरी जे काही गणेश भक्ती करून जे कितें वर्सभराची कितें ताकद जाय ती भक्तींतून आणि परत दुसऱ्या वर्साची वाट पळयतात. काल 5 दिसांच्या गणरायांचे पुराय गोंयभर विसर्जन जाले. लोकांनी मिरवणुको काढून फोग लावन गणरायाची घोषणा दीत विसर्जन मिरवणुकीत वांटो घेतलो. मोरजी आनी आगरवाडा ह्या वाठारांत गणेश विसर्जनाची ही आसात कांय किणचित्रां. वास्कोतल्या 5 दिसांच्या गणरायाचे लोकांनी भावार्थान विसर्जन केले. ही आसात कांय चित्रां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज जम्मू वाठारांत वचून हुंवार पीडित परिस्थितीची पळोवणी केली. ढगफुटीच्या कारणान फाटल्या कांय दिसां सावन जम्मू वैष्णो देवी वाठारांत व्हडा प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान हुंवार पीडित परिस्थिती निर्माण जाल्या. हुंवार पिडितांक मजत आनी बचाव कार्य झुजा पावंड्याचेर सुरू आसा. मंत्री अमित शाह हांणी मजत कार्याचो नियाळ घेतलो. जम्मूंतल्या राजभवनांत वडील अधिकाऱ्यांची बसका घेवन तांणी परिस्थितीचो नियाळ घेवन कांय सुचोवण्यो लेगीत केल्यात. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.